माझा बेस्ट फ्रेंड जिताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज हांगासर येयल्लो आसा आनी म्हाजो असो विचार आहा कितें एक्चुअली हांवें नॉर्थ सायडीक असो विचार केला ह्या वर्सा सगळ्या कडेन विजीट करून कलाकारांची हे वाडोवपाची, कित्याक तांकां केन्नाच हेजे कडेन कोण पावोंक ना खंयचोच आमच्या चेअरमॅन केन्नाच म्हाका दिसता हँडीक्राफ्टाचो, ताका लागून हांव तेंच्या हेजे कडेन येयल्लो आसा म्हणजे तेंची खऱ्यांनीच कितें हें आहा तें जाणून घेवपाक, कित्याक तेंच्यांनी पयलीं म्हाका सांगलेलें तेन्ना हांवें तांकां ऑलरेडी मिशिनाय दिल्ली आनी ही कला अशीच टिकोवन दवरपाची खूब गरज आसा। ही आमची इतली पुर्वजांची आमची ही कला आसा आनी आमी आदी धाकटेपणांसूनच आमी चिकट मातयेचेच गणपती हे करताले। आतां मदें ती स्टायल एक जाली की ते POPचे येवंक लागले आनी ते भायरसून POPचे हांगा आमच्या गोंयान येवंक लागले आनी गोंयान लोकांक संवय जाली पडली कितें ते वेटीक खूब कमी आहे वेटीक, ताका लागून लोकांनी तेच हे करपाक गेले लोक घेवपाक, ताका लागून ही जी पळय कला आमची हा टिकोवन दवरतले जाल्यार चिकट मातयेचेच खरो गणपती म्हणटा तो चिकट मातयेचो। जेन्ना आमी गणपती जेन्ना मोरया बाप्पा करता पळय तेन्ना व्हरून आमी बुडयता तेन्ना ती मुर्ती मेल्ट जावंक जाय। ती मुर्तीचे म्हाका पळोवन ती अशें दिसता कित्याक ती मुर्ती पळयत जाल्यार एवरी इयर तूं तीच गणपतीची मुर्ती परत गेलेली तीच दिसता, तशें जावंक जायना। ही आमी विटंबना करता, ही विटंबना बंद करपाची स्वता लोकांनी विचार करपाचो। आमी सांगले कितले म्हणून कितें ते लोक आयकतले अशें ना, पूण म्हाजे हे कितें आहा जे पळय कलाकार आहा तेंच्यांनी कमी करप न्हू, जे पळय आतां कमी जाता गणपती करपाचे तेजे आनी वाडोवंक जाय। ती तेन्नाच हे भायले गणपती येता पळय ते बंद जातले आनी हे लोकांनी विचार करूंक जाय। ही विटंबना जेन्ना आमी गणपती बुडयता आनी ती मेल्ट जायना, ती विटंबना ही गणपतीची आमी करची न्हू म्हणून लोकांनी विचार करून ती मातयेची हाडून ती पुजून आनी ते बी भुरग्यांक दाखोवंक जाय। बरें दिसता जे सरान आमच्या हांगा विजीट दिली ती म्हाका दिसता अशें प्रत्येक जे मातयेचे गणपती करता ते प्रत्येक शाळेन विजीट दिवप खूब गरजेचें आसा। अशें जर आमी माती कलाकारांक अशें सरान अशें प्रोत्साहन दिलें आनी अशें म्हणजे आमकांच पयलीं आमचो कॉन्फिडन्स वाडटलो की अंदू आमी जर 200 केला फुडल्या वर्सा आनीक 400 करूं शकता, 200 वाडोवं शकता, आनीक गणपती आमी प्रोडक्शन जास्ती करूं शकता। मेन आमकां सरांचे सपोर्ट जाय, आमचो चेअरमॅन आसा हँडीक्राफ्टाचो आनी अशें करीत सपोर्ट आहा जाल्यार आमी आनी खूब आमचे कलाकार खूब फुडें पावतले। हेच्या पयलीं तुमकां कोण अशें सत्कार बीन केले, गौरव बीन केले? तशें गौरव जावंक ना, पूण खुबशे अशें येताले अशें म्हणजे केन्ना आमचे ZP जा आनी कोण हे विजीट दिताले, पूण सत्कार असो आमचो करूंक ना। सरान आमकां पयलींच फावट खरेंच बरें दिल्लें, सरांचे आमी खूब आभारी आहा। तुमचे कितें सगळें मेळटा, खाली म्हाका दिसता आमी कलाकारान मेहनत जी कमी केल्या ती जास्ती घेवपाक जाय। खूब जाण म्हणटा की खंय तरी मातयेर सोंपयतात, माती मेळना, कामगार मेळना। आतां आमच्या शाळेन जर गणपती आमच्या चित्रशाळेन जर येत जाल्यार आमी आमचें काम आसा की जे युवा भुरगे आसात, जे स्कूल जा कॉलेज जे पार्ट टायम हांगा येतात तांकां आमी तयार करता आनी अशें म्हणूंक जायना की माती मेळना। आमी खूब खंय तरी आमी आमची मेहनत वाडोवपाक जाय कलाकारांनी। जर आमी मेहनत वाडयत जाल्यार आमी गोंयान जे POP गणपती येता ते खंय तरी बंदूच जातले। आतां कशें आहा, आमी जर जास्तीत जास्त मातयेचे गणपती हांगर केले जाल्यार ते POP गणपती तांकां दिसतले की हांगर गोंयान खूब गणपती तयार जाता, तांकां तेच येवपाचे हांगर बंद जातले। अशें पेडण्यान जे पळय आमचे कलाकार आहात, आमचे ज्यो मुर्ती करतात ताका लागून एक तेंची हे वाडोवपाक, कित्याक तेंच्यांनी हेच्या पयलीं केन्ना तेंच्या कडेन अशें कोण येवन विजीट करून वचोंक ना। ताका लागून आयज हांव आनी आमचो डायरेक्टर आमचो महादेव गवंडी तशेंच आमचे सगळे गांवचे आमचे पेडण्याचे आनी तेंची हे खऱ्यांनीच हांवें हें केल्ली आहा, कित्याक ही जी संस्कृती आहा आमची गणपती जे करता पळय खऱ्यांनीच हो चिकट मातयेचोच आसूंक जाय। जे पळय आतां POPचे सगळ्या कडेन जे आतां यूज करतात पळय हे बंद जावपाची खूब गरज आसा आनी हे पॉल्युशन हे आमच्या हांगासर आमच्या सगळ्या आख्ख्या गोंयान हे जावंक शकता। गोंयानूच म्हाका दिसता इंडियेकूच आख्ख्या हे बंद जावपाची खऱ्यांनीच गरज आहा आनी ही बंद आमी जाता तितलो म्हाज्या हितूनसून हांव बंद करपाचो हें करतलो। पूण जे हांवें लोकांचे विचार हें केल्ले आहा, कित्याक तेंच्या कडसून विचारून घेतलेले आहा कित्याक तुमकां कित्याक लागून तुमी हे गणपती आतां कमी केले, कमी कित्याक जाता हे लोकांचे कितें हे मागीर तेंच्यांनी सांगलें कित्याक जे पळय आतां आमी गणपती हे कमी हे जातात कित्याक जी माती आसता पळय ती माती तांकां मळपाक ताका लेबल लागता, ताका चार्जीस खूब लागता आनी ताका लागून तांकां त्रास जाता। ताका लागून हांवें लास्ट इयरसून लोकांक मशिनां दिवपाची फ्री मशिनां दिल्या हांवें, कित्याक तशेंच हांवें ह्या वर्सा लोकांक फ्री मशिनां दिल्ली आहा। कित्याक आमी पयलींच हे गणपती बंद करूंक शकना POPचे, कित्याक आमकां कमी हे जातले
तेका लागून हांवें तेंचो जे विचार आहा तेंकां ते आतां तेंच्यांनी हें कितें केलां ते वाडोवपाचें, कित्याक आतां जे पळय कोणाक मिशिनां मेळिल्लीं आहा पळय तेंच्यांनी आपलो हे बिझनस आनी वाडोवपाचें, गणपती खूब सुबेज करपाचे हे तेंच्यांनी आतां चालू केल्लें आसा. तशेंच हांव ह्या वर्सा न्हू फुडल्या वर्सा जाता तितले स्ट्रिक्ट रावतलो आनी फुडल्या वर्सा जाता तितले आमचे POPचे गणपती येतात गोंयान बॉर्डरीक, ते बॉर्डरीक हांगासर येवपाक हांव दिवचो ना. सर आता मेळना. हांवें ताका आतां विचारलें, तेणी ऑलरेडी मिशीन खंय तेणी आनी कोणी मेळून खंय मिशीन घेतला. तेणी म्हाका ऑलरेडी पयलीं सांगलें, जेन्ना हांव येयल्लो तेन्ना ताका विचारलें तुज्या कडेन मिशीन आहा, तेणी सांगलें ऑलरेडी सर आपूण मिशीन घेतला. हांवें खूब बरी गोश्ट आहा. अशेंच तेणी फुडें सरचें आनी हो धंदो जे पळय आमी गणपती जे पळय हे करता पळय अशेंच तेणी ह्या वर्सा तेणी 100 केला, फुडल्या वर्सा तेणी 150 करचें. ताका कितें हेल्प जावं. आनी जे हांव ते आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता कितें जे पळय अनुदान आमी हे मेळटात गोवोरमेंटाचे 100 रुपया एका गणपतीक दितात पळय ते हांवें ऑलरेडी असेंब्लीन घालून हें केल्लें कितें आनी 250 रुपया तेंचे जावचे सगळ्यांक. पूण एकूच आसतले जे पळय चिकट मातयेचे करता पळय तेंकांच दितलो आनी पळय POPचे हाडटा पळय तेंकां हेज्या फुडें तें अनुदान मेळचें ना. भाई एकूच आज तुम्ही जे विजिट केलं बघा, जे मातीचेच करतात त्यांना जे चिकट मातयेचे करता पळय तेंच्याच कडेन हांव विजीट करतालो. ओके. खूप आनंद दिसता की पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आल्लेकर त्यांच्याकडे एक कलाकारांक व्यासपीठ दिवपाचे, कलाकारांची दखल घेवपाची अशें खातें गोवा हस्तकला विकास महामंडळ मेळ्ळां आणि त्या महामंडळाच्या माध्यमातून आज पहिलीच फावट अशें पेडणे तालुक्यान आनी पेडणे मतदारसंघात एखादो चिकण मातीचो मुर्तीकार आसतलो, गणेश चित्रकार आसतलो, ह्या चित्रशाळेक भेट दिता आमदार. आणि ही खरोखरच एक म्हाका संचालक म्हणून तेणी त्या मंडळार घातलेलो आहा. म्हाका आनंद जाता की आमचो आमदार जो आहा तो सर्वसामान्य जनतेचे मागीर ते कलाकार असो, विद्यार्थी असो, शिक्षण क्षेत्रात व्यावसायिक असो, सर्व क्षेत्राची दखल घेणारो असो लोकप्रतिनिधी आसा. आणि आज त्याच निमतान त्याच अनुषंगान आज एक कलाकार जो आमचो पेडण्याचो शेटकर कुटुंबीय आसा, हे गेली अनेक 60-70 वर्षां ही चिकण मातीचे गणपती करतात आणि ही परंपरा चिकण माती त्यांनी कायम टिकून दवरल्या. आणि हेच ह्या कलेची दखल घेऊन कुठल्याही प्रकारचो POP आणि शाडू मातीचे गणपती न करता मातीचे गणपती करणारे हे कलाकार हे घराणे आसा. आणि आज आमदारान योग्य व्यक्तीची हांगा निवड केलेली आसा आणि आज त्यांचो यथोचित सन्मान चेअरमॅन ह्या नात्यान तेणी केल्लो आसा. हांव आमदाराक आमच्या धन्यवाद दिता. आणि शेटकर कुटुंबियांक अशेंच ह्या फुडें जी ही परंपरा आमची आहा, आमची संस्कृती आसा आणि माती आणि गणपती हे चिकट माती नातें अतूट आसा आणि ताका वैज्ञानिक दृश्टिकोनानूय खूब म्हत्व आसा. हे तेणी अशेंच टिकोवन दवरपाचें आणि जी आपली कला आहा ती वृद्धंगत करपाची. जावन तशें 180-190 इतलें जाता. आनी आमकां आयज आमच्या आमदारान भेट दिली म्हणल्यार आमकां एक बरें दिसलें, खंय तरी आमचो उगडास जालो असो. हेच्या तशें कोण येवंक ना. आमचे हे आमदार इलेक्शन जावच्या पयलीं एकदां येयल्ले अशें. बाबू बीन इल्लो सर. बाबू बी तसो पावांक ना. आता उगडास केली ती ह्यांच्यांनीच केली त्या फावटी. तुमच्याकडे न्हू काय म्हणजे एक तर ते आमच्याच हांगा पेडण्यान कुमारांकडेच मेळटा आणि ते जे गणपती पुजतात ते दुसरी गणपतीची मुर्ती व्हरानात, तेच व्हरता शेंदुरी कलर. आणि हे गणपती म्हटल्यार शेंदुरी कलर आणि त्यांचे धोतराचो रंग हिरवो आसता. आणखी काय चेंज ना तांकां आणि ते आणि चेंज करूंकय सांगिना. अशी प्रथा पयली पासून आहा. आतां आमची शाळा आतां 60-70 वर्सांची. आमच्या वडिला फाटसून, आमच्या काका फाटसून आमी चलयता आतां. ह्या बी गौरव केल्लो ना ना ह्या पयलीं हे कोणूच येवंक ना, केन्ना येवंक नासले कोण. खंयचे शाळेन म्हाका दिसना हे पावल्ले कशें खंय हांगासर. कितें दिसता तुमकां? भाईन हय वचून विजीट दिवपाचें आनी पळोवपाचें बाबा खरेंच चिकट मातीचे गणपती करता लोक, बेश्टेच बाबा आतां गव्हर्मेंटान सबसिडी बी गावता ती घेवन खाता. भाईन एक विजीट दिवपाची, कित्याक आमची पेडणे तालुका आख्खो म्हटल्यार एक मुर्तीकारांची एक खाण कशी आहा. मातयेचे मुर्ते चड जाता हांगासर आमच्या पेडण्या म्हालात. सो भाईन विजीट करपाचें वचून प्रत्येक शाळेन पळोवपाचें की बाबा खरेंच ते मुर्ते करता मातयेचे काय भायले हाडून विकतात ते. माती मळपाक त्रास जाता. मागीर ती मिशिनां हाडून एका हांवें दिली, मागीर कोणूय मिशिनां दिली. समज मिशिनां दिवन बसून हे परत आनी हे हाडटा POPचे जाल्यार तेजेर हांव नेक्स्ट इयर पासून एक्शन घेता. 2 वर्सां तांकां दिली कशी न्हू. म्हणजे तुमी आतां आमचे चिकट मातयेची हांवें तीच परंपरा ही टिकोवन दवरूंक जाय आमी आनी अशीच उरोवंक जाय. कित्याक हे आमी अशें हे करीत न्हू. आमकां हे गणपती खंय तळ्यान बुडयता आनी तशेंच उरतात न्हू ते. तशेंच उरतात. म्हणजे हितून कितें जालें ते गणपती येतात तितल्यान हे मातयेची जे कलाकार आसले पळय ते
धामतात ना, खंय ते तरी सकयल, आमचे धामले ते हेज्या वयर फुडें सरान काडपाचे. नये नये कलाकार तयारच जायना भुरगे जातले. आणि आणि बाजारात- माझो विचार हा कितें भुरगे पळय हा आमचे ते भुरग्यांक धाकटे पर्यंत तांकां शिकोवंक जाय गणपती तयार करूंक. कित्याक फोंड्या मरे क्लासी चालू केल्ली पळय हांव विजीट करून येयल्लो हा थंयसर आनी खऱ्यांनीच खूब बरें दिसलें. कितें धाकटे धाकटे भुरगे गणपती हा स्वता आपूण हातीन तयार करता. ही कला अशी टिकून उरली न्हू जाल्यार आमची फुडें परंपरा अशी ते एक बरें उरतलें फुडें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.